भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतून, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्यवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मोन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडीच आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्यवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हज्यो उस्की आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत असल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कुदींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या भाग्यवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंती जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनंती कर. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोबेही आसूं. इश्टानो, आयज पवित्र सभा भाग्योन लोरेसाची परब सुबरमता. हो भाग्योन मार्तीचे मरण मेलो. ताणें आपल्या जिवितान उदार काळीज दाखयलें. देवाचो तशेंच पेल्याचो मोग दाखयलो. जायते पावटी उदार काळजाची जावं आनी तेच भाशेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी चुकल्या. ह्या आनी सबार हेर पातकांचो उगडास करून हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोळ पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागतां.
सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या आयचे पोरबे दिसा आमी देवाक आर्गां दिवया म्हणून मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेडी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची इंतेसावां देवा मुखार घालुया. प्रार्थुया. बाबा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून बागीत येवन लोरेच दुर्बळांचे सेवेन विस्वाशी रावन आनी रोग साक्षाचें कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवून जावूंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बोड दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, जो थोडे वोपता तो थोडे लुवता आनी जो चड वोपता तो चड लुवता. आपणें दिवंक थारायल्या तें जोण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जो हास्त्या तोंडान दिता ताचो देव मोग कोत्ता. तर तुमकां सगली देणी उपट दिवंक देवाक ताक आसा. तुमकां अशें सदांच फावो तितले मेळ्ळे म्हणटच दोयाळ कन्यो करूंक तुमकां ओगलें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, भरपूर ताणें वाटलें आनी दुर्बळांक दिलें, ताचें प्रमाणीकपण सासणांक लागता. जो वोपयाक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता तो तुमकांय बी दितलो आनी तुमच्या प्रमाणीकपणाचें फळ वाडयतलो. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, दया कोत्ता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. सगळीं म्हणया, दया कोता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस बागी. ताची संसद पृथ्वीचेर बोलीश जायत वेतली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुदो. जबाब,
दया कोता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी बरो मनीस दया करून उश्णे दिता प्रामाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता बरो मनीस कधीच हालचो ना ताचो उगडास ताकतलो नितेकाली जबाब दया कोता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी निर्भागाची खबर पावत म्हूण ताका हुस्को ना तो आपले काळीज गोड दवरता ताका भिरांतूच ना आखरेक आपले दुस्मानाचे गोरटान जाल्ले पळोवन तो दादोशी जातलो जबाब दया कोता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी सोदोळ हातान तो दुर्बल्यांक वाडटा ताचे बरेपण ताकतले सदाकाळ चोड आनी चोड मान ताका मेवतलो जबाब दया कोता आनी उष्णे दिता तो मनीस बागी उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सोमी म्हणटा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां गंवाचो कोणो जमनीर पडून मरोना जाल्यार तो तसोच उरता पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासनाच्या जिविताक सांबाळटा कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूय हांव आसां तूंय म्हजो सेवकूय आसतलो कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता इश्टानो आयज पवित्र सभा प्रधान सेवक बागियोन लॉरेन्साची परब समारंभता हो बागियोन मार्तीरचें मरण मेलो ताचो जल्म इस्पानिया देशांत जालो थंयसर तो आपलें शिकप करतना ताका एक गुरू मेळ्ळो आनी ह्या गुरून ताका रोमांत घेवन गेलो आनी थंयसर होच गुरू एक दीस पाप साहेब जावंक पावलो पोप सिक्स्टस सेकंड हो सिक्स्टूस पाप साहेब जेन्ना पाप साहेब जालो तेन्ना आपल्या ह्या लॉरेन्साक ताणें प्रधान सेवक केलो वांगड्या सांगाता ताका प्रधान सेवकाची मागणी दिली आनी उपरांत ताका मुखेल प्रधान सेवक केलो जंयसर पवित्र सभेचे सगळे दौलतीची तेच भाशेन तिजोऱ्याची जबाबदारी ताका दिली ह्या संदर्भान पातशाय वालेरियानान एक हुकूम भायर काडलो सगळ्या पाद्रींक जावं पाप साहेबांक जावं बिस्मांक धरून बोणकोणींत घालो आनी तांची दौलत आसा जाल्यार ती घेवन येवं तेन्ना जो जबाबदारी आसलो लॉरेन्सा लागीं पवित्र सभेची दौलत मागली आनी लॉरेन्सान त्या पातशायाच्या अधिकाऱ्याक म्हणलें म्हाका फक्त 3 दीस तूं दी ह्या 3 दिसां भितर लॉरेन्सान जितली दौलत आसली गिरेस्तकाय आसली तितली रोमाच्या सगळ्या दुर्बळांक जावं ती तोंटी बेरी दिसोन आशिल्ल्यांक दिली आनी उपरांत 3 दिसां उपरांत हो अधिकारी
ही दौलत घेवंक आयलो तेन्ना ताणें लॉरेन्साक विचारली, तुजी गिरेस्तकाय दी, पवित्र सभेची गिरेस्तकाय तूं दी. तेन्ना लॉरेन्सान सांगलें, पवित्र सभेची गिरेस्तकाय तुज्या पाच्याच्या गिरेस्तकायेक सोरूच करूंक जायना. इतली सगोट पवित्र सभे लागीं गिरेस्तकाय आसा. आनी पवित्र सभेची गिरेस्तकाय म्हणटा ती ही जी दुर्बळ आसली थंयसर, बेरी तोंटी मोनी आसली ती. तेन्ना हो अधिकारी रागार जाता आनी ताका पाच्या लागीं मागून मारूंक फॉर्मोन भायर काडटा. सगले सभा ओजीर थंयसर उजो घालता, बाजून उलपावून ताका सवकास मरण दिवचें हे ताचो हेतू आसलो. लोकां ओजीर लॉरेन्साक उज्याचेर दवरतात आनी उजो घालून ताची कूड भाजतात. पूण लॉरेन्स कुशाल आसलो. हें मरण उक्तेपणी ताणें आपणायलें. कित्याक? बरें करून आपल्याच मोगा पासत म्हणचे देवा पासत मरण स्वर्ग जोडून घेवंक ही ताची कुशालकाय. आनी तो तांकां म्हणटा, म्हजी एक पार्त भाजली, म्हाका परतात दुसरी पार्त भाजून दी. आनी हे जेन्ना लोक आयकता तेन्ना लोक अजाप जाता. इतलो सगोट देवाचो मोग आहा. कित्याक तांणी पडयल्लें पेल्याचोय मोग आहा, आज देवाचोय मोग आसा. आनी ताच्या मार्तीरपणाक लागून जायतीं जाणां थंयसर आसलीं आनी जायतीं जाणां रोमांत आसलीं तीं क्रिस्तांव जावंक पावलीं. कित्याक लॉरेन्सान हें इतलें सारकें मरण, खूब कोश्टाचें दुखीचें मरण आपणायलें काय? हो भायलो उजो कांयच सोर करूंक जायना जो ताच्या भितर आसलो त्या उज्याक. आनी ताच्या भितर उजो आसलो तो म्हणल्यार भावार्थाचो उजो. भितर आसलो तो म्हणल्यार मोगाचो उजो. भितर आसलो तो म्हणल्यार उदार काळजाचो उजो. हो उजो ताका चड उलपायतालो. भायर जो उजो आसलो ताका तितलें नुकसाण करूंक पावोंक ना. हो भितर जो उजो आसलो हे मरणाक उक्तो रावंक ताका आयज आनी मरण आपणावंक स्वर्ग जोडून घेवंक आयज आदार जाता. होच भाग्योन लोरेस आयज आमकां एक नमुनो आनी आयचें देवाचें उतर आमी आयकलां तें दाखयता कशे भाशेन भाग्योन लोरेस हें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत जियेलो तें. पयलें वाचप भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक चीट बरोवन, दुसरी चीट बरोवन सांगता. आतां जायते पावटी भाग्योन पावलो चिटी बरोवन दुसरे पवित्र सभांक कशे भाशेन जेजूचें गोवाय जावचें तें शिकवण दितालो. कोरिंतकारांक पयली चीट बरयली, आतां दुसरी चीट बरयता आनी एके भाशेन जायते उपाय दिता जेजूचे कशे भाशेन आमी गोवाय जावंक जातात ते. आयज तो आनीक उपाय दिता आनी तो म्हणल्यार उदार काळजाची जावन जेजूचे गोवाय जावं. आनी कित्याक जेरुजालेम पवित्र सभा आसली, थंयसर क्रिस्तांव आसली आनी तांकां जाय तो बड्या दुमाडो भोगचो पडलो आनी हे परिस्थितीन तांची आर्थीक परिस्थिती गंभीर जाली. कोरिंतकारां लागीं जायतें आसलें पूण कांयच सुटो नासलें. तर ही शिकवण तो घेता आनी किरीत भाशेन कोरिंतकारांक उदार काळजाची जावन जी पवित्र सभा जेरुजालेम आसा तांकां आदार पाठोवंक सांगता. आनी ह्या वरवीं तुमीच उदार काळजाची जावन जेजूची गोवाय जावंक तो तांकां उलो मारता. कोरिंतकारांक जाय तो आसलो वेपार धंदो आसलो आनी वेपार धंद्याचे नेम घेवन भास घेवन तो तांकां आयची शिकवण दिता. वोंपी जितलें वोंपता तितलें तो लुंगता आनी हे प्रिंसिपल तो घेवन एके भाशेन तांकां शिकवण दिता. तुमी जितली उदार जातात तितली तुमी उदार जातली. जितलें तुमी वोंपतात तितलें तुमकां मेळटलें. कितलें तुमी धंद्यान बिजनसान इन्वेस्ट करतात तितलेंच तुमकां मेळटलें. आनी ही शिकवण दिवन तो तांकां आज जेजूचें गोवाय जावंक सांगता. कशे भाशेन उदार काळीज दाखोवन. लॉरेन्सानूय तेंच केलें. उदार काळीज दाखयलें. जें कितें आसलें दौलत गिरेस्तकाय ती सगळी दुर्बळांक तो पाठयता. कित्याक तांकां ती गरजेची आसली. उदार काळीज कोणूय जावं तो न्हूच फायनान्शियली पूण दुसरे वाटेन जेन्ना ताचे लागीं येतालीं एक कुड्डो ताचे फुडें आयलो आनी म्हणूंक लागलो आपणाक नोदोर येवशी कर
आनी तेन्ना बागेवन लोरेस ताचेर कुर्साची कुरू काडटा आनी थंयसरूच ताका दिसती पडोंक लागता. हें नॉवल विजमीत जिवो आसतनाच जालें. लॉरेन्सान दाखयलें आपलें काळीज उदार आनी हे भाशेन तो जेजूचो साक्षी, जेजूचो गोवाय जावंक पावता. आनी शिव वर्तमानान आमी पळयता जेजूय जायते फावटी आपल्या शिसांक शिकोवंक शेतांची शेतकामाची भास वापरतालो. आनी आयज तो असलीच एक भास वापरता. बी घेता, एक बी. हें बी पडोंक जाय, धाडोंक जाय, जमनीर पुरूंक जाय, एकसुरें उरोंक जाय, मरूंक जाय, तेन्नाच तें किल्लोता आनी ताका दुपेट बियां जातात. तें साकान उरलें जाल्यार थंयसर तें आनीक बियां दिवंक जावचें ना. जेन्ना तें धाडोता, मोडटा, जमनीर वेता, तेन्नाच तें जिवी दिता. एके भाशेन ही शिकवण दिवन तो आपल्या शिसांक सांगूंक सोदतालो आपणाचीच गोत. एक दीस हांवूय कोस्टोन मोडटलो. हांव तो एक बी जें मोरतलें कुर्सार आनीक दुसऱ्यांक जिवी दितलें. कित्याक? मोगा पासून देव उदार काळजाचो आपलेच पोरजेक सुटका दिवं, तो आपल्याच पातकांतली सुटका दिवं आपल्या एकल्याच पुताक दिता उदार काळजाचो. आनी होच पूत उदार जावन कोस्ट सोसून कुर्सार मोडटा मोगाक लागून. आपल्या बापायची आज्ञा पाडूं आनी आपले पोरजेक साल्वार करूं. पेल्याचो आनी देवाचो मोग बागेवन लॉरेन्सांनी दाखयलो. देवाची आज्ञा आपल्या जिवितांतल्यान ताणें पाळली. पोरजेक तांच्या आकांतान तो पावलो. आयचो बागेवन लोरेस आयच्या दिसा आमकां नमुनो काळजान उदार जावं देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं. आनी आमी कशे भाशेन करतले काय उदारपणाचो उजो आमकां पेटोवंक जाय. जावं तें आयज दुडवां बाबतींत न्ही पूण दुसऱ्यो वस्तू आमकां जायत्यो आसात आसतल्यो. म्हाका देवान बरी भलायकी दिल्या, उपोट आसा. आयज उदार काळजान कोणाक आदार जाय थंयसर हांवें वचूंक जाय. हांव फीट गोडी आसत, हेल्दी आसत, म्हज्यान ओडो घालूंक जाता, म्हज्यान काम करूंक जाता, आदार दिवंक जाता. हें देवान म्हाका उदारपणान दिलां तें हांवें दुसऱ्याक दिवंक जाता. बसीन जावं ओव्यार दुसरे कडेन सिटार बसलेलो आसा, म्हज्यान उबो रावंक जाता. कोण बाळे जाणटी आयल्या जायत, गुरवार आसली अस्तुरी आयल्या जायत, पूण हांव एक एक फावटी उठोन म्हजेंच सीट दिवंक सोदिना. उदार जावंक सोदिना. उदार जावची गरज. उदार मनशां आमी समाजान आमच्या शेजाऱ्यान जायते जाणां पळयतात. आपलें चिंतिनात तीं गणीत करून आपणाक कितें उणें जायत तें चिंतिना पूण बाळे दितात. आनी तांचे आसणे आमच्या जिवितांत जायती खुशालकाय हाडटा. आयज तिवूय आमकां बागेवन लोरेसा भाशेन देख जातात उदार काळजाचे जावं. आनी दुसरे सुवातेर किरीत भाशेन देवाचो आनी पेल्याचो मोग दाखोवंक जावं तो पयले सुवातेर कुटुंबांतूच. हांव जायते आपणा एकठांवंक सोदतां, जायती दौलत गिरेस्तकाय, व्हडलें बरें घर बांदूंक, बरें बरें फॅसिलिटी म्हज्या घरांतूच दवरूंक, बरें बरें कमोवन, पूण म्हज्या कुटुंबाकूच शेवटाक हांव मोग दिवंक पावना. सगळें दितां, सगल्यो वस्तू दितां, पूण मोग दिवंक पावना. जावं तो म्हज्या गोरकाराक, जावं ते म्हजे गोरकानीक, जावं ते म्हज्या भुरग्यांक, जावं ते म्हज्या आवय बापायक. पयले सुवातेर हो मोग म्हज्या कुटुंबान दिवं. दुसरे सुवातेर जावं तो पवित्र सभेचो फुडारी ओ समाजीक ओ राजकीय फुडारी. एक एक फावटी म्हजोच हेतू घेवन हांव मुखार वेता. आनीक जी पोरजां म्हजो मोग करूंक जाय आसली, म्हज्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन ती म्हाका डिसलायक करूंक लागतात, हेट करूंक लागतात. जावं ती कितेंय पास करून, कसलींय बिलां जावं ती आपसुवार्थपणाच्यो वस्तू करून ओ म्हाकाच फायद्याक पडटा तसल्यो वस्तू करून. आज म्हजे पोरजेकूय हांवें संदी दिवंक जाय म्हजो मोग करूंक आनी हांवें म्हज्या कोरण्यांनी तांचो मोग करूंक. किरीत गरजेचें. बागेवन लॉरेन्स आपल्या जिवितांतल्यान ताणें आमकां देख दवरली. बागेवन आंतोनीनी आपल्या जिवितांतल्यान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक शिकयलें आनी तेच भाशेन उदार काळजाचो जावंक शिकयलें. आयज आमकां
हेच नमुने हेच बागेवन एक देख जावन आसात कित्याक तांणी एकल्याचोच पाटल्याव केलो आनी तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जो उदार काळजाचो आसलो आनी जाणें देवाचो आनी पेल्याचो मोग केलो तो ह्या आल्ताराचेर येतलो ताचेच लागीं दोर एकल्याक कृपा मागुया. सोगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरशेक देवाचेर बावार दवरून जिवंक शिकोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. क्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणी प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारबार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज अदीक बरो करूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. भागिवंत लॉरेन्जा भाशेन आम्हा समजतांक देवान दिलोले गूण दुसऱ्यांक फायद्याक वापरून आमच्या साद्या जिवितांतल्यान जेजूक आमी साक्षी दिवंक बापाचें बळ आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. ह्या मिसांत वायरन फर्नांडीस हाच्या इंतेसांवा पासत आनी तशेंच आयच्या दुसऱ्या एका मिसांत इंतेसांवा घेतलोल्या इलेन डिसूज हाचे खातीर भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभम आशिर्वाद फावो जावं तांचे खातीर मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. मोगाळ बापा, कालतिकायेन आमी तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बाबा भयणी, बाबा पेटो, भांगर नाका रुपे नाका. आपल्या काजा सोवे बोपो, जेजू तुझे कालीस मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी करीस लेगो. मोगान वेगोन जिवी सोडून जेजू तुझे कालीस मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें. बापाक ओंकता जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें. बापाक ओंकता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या देवाक सुरवेसपण मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान दवरलोली जिविताची वाट आपली करून बागेवन लोरीस जोमनींत वंपलोल्या गोवाच्या कोण्या वरीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रोग साक्षाच्या मरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सोबेक
सुबा पीक दिवंक पावलो ह्याच मोनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमची सोवे आसूं आमची काळजां बारूया आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काणी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो बागिवोन लोरेस तुज्या रोग साक्षा जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत वाडून तुजी विचित पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्या आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोगताय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोडसो पुर्णायन पोरसो होण लायताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरंतरी संदोसान तुजी स्तुती हिंगायता Povit, 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 olbaranco sovesto tu. Sorgani są santo, latu cia voi bovan. Sorgi tu casoi, soi, soi, soi. Sorga spora cina vieta, tau casoi. Sorgi tu casoi, soi, soi, soi. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगोटुया Sumiaci su duce morona mi somorotau duce punoci bon porami porgotau duce enea kami odrekta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा के पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीश्क आमचे बागेवन बापा फिलिपनेरी आमचे गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवस्तो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्ताची जी कोण पिडेंत आसात घरांनी हॉस्पिटलांनी कोश्टोतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती
बागयोन दोर्नुता बागयोन लोरेन्स बागयोन दांतून आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी मूय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सोडवंदनानेक वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बोरवाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुमे शांती सदां खाल तुमची सोबी आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडुले आमची काकूट कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडुले आमची काकूट कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडुले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कात सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हजे भितर घेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून एके ओत्मीक तोरेन म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी तुकाच हांव एकवटून रावूंक सोदतां तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन प्रार्थया
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवन लॉरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळां भाव भयणीच्या कोश्टांक आनी हाल उपोद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावून आमचे हात पांय सुडसुडीत कोर. गरिबांचे आनी ओनीद भोगतल्यांचे होक राखूंक आमकां जागृत कोर आनी ह्या होक्कां पासत कोस्ट मोरून लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमचे तकल्यो बागोया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आमेन. आमेन. आपल्या मुखामोळाचो प्रकाश तुमचेर फाकूं तो तुमकां मोयपासान आनी काकलुटीन वागूं. आमेन. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आमेन. आनी पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सोवें सदां आसूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.